प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 12वी चीट 38 to 48 पर्यंत. 38 to 48 पर्यंत. आनी आयज आमी कितें वाचता? जेजू काल जेन्ना कालचें शिवर्तमान आमी पळयलें, काल जेजून एक वोपार घातलेली एका जागृत चाकरा भाशेन आमी जागृत रावंक जाय. आयज तो कितें सांगता? विस्वाशी वो अविस्वाशी चाकरा बरोबर. आनी तो कितें म्हणटा? जेन्ना कोणाक एक काम दिता, देव काम दिता, ह्या संवसारांत सगळ्यांक आमकां एक तरी काम आहा. कोण तरी पांय माय आसता, कोण तरी एक ऑफिसान काम करता, कोण तरी एक कंपनीचो व्हडलो मनीस आसता. एक एकल्या मनशाक इग्रोज मातेन मनशां आसा, पाद्री आसा, हर एक एकल्या मनशाक देवान एक काम दिलां, तांकां एक जबाबदारी दिल्या. आनी भाव भयणीनो, ही जबाबदारी जी दिल्या आमकां देवान, ती जबाबदारी आमी करूंक पावूंक जाय. ती आमचें काम दिलां तें आमी करूंक जाय. समजा एक मनशाक काम दिलां ऑफिसान, तो केन्नाय गेलो, केन्नाय वचना, आपलें कितें बिश्टें काम केलें, तो थंयसर त्या कंपनीन आसतलो, ताका भायर काडून उडयतले. कित्याक? तो कांयच काम करिना. जें काम करूंक जाय तें करिना, ताका सोजमना, येता वेता म्हणजे ताका कसलीच जबाबदारी ना. असल्या मनशाक त्या कंपनीचो साहेब ताका धरतलो? केन्नाच धरचो ना. आनी जेजू आयज कितें म्हणटा? ती कितें ती नसलो आसलेल्यांक तांचे कुटुंबांक खास्त फावो जाल्यार ताका थोडेंच सोडटें पडटलें. जें कोणाक देवान चड दिलां तांचे कडून तो चड मागतलो. आनी ज्या कोणाक देवान चड पाठयलां ताचे कडून तो चड घेवंक रावतलो. भाव भयणीनो, ह्या संवसारांत एक एकल्या मनशाक जो जेजूचेर बावर दवरता, खरेंच जेजूचो पाटलावदार आसा, खरोच आपूण म्हणटा की तो देवाचो पूत, देवाची चोली म्हणून जाल्या, त्या एक एकल्या मनशाक देवान एक जबाबदारी दिल्या. आनी कितें म्हणटा जेजू? ज्या मनशाक कितें देवान चड दिलां ताचे कडून तो चड मागतलो. आनी ज्या कोणाक देवान चड पाठयलां ताचे कडून तो चड घेवंक रावतलो. खरोच आमकां भाव भयणीनो, ह्या जेजूच्या उतराचेर आमकां खरेंच नियाळ करपाक, कित्याक केन्नाय आमी नको की आमकां इतली जबाबदारी आहा. आमी आपले दीस कशे जातात आमचे, ह्या दिसांनी पॅन्डेमीक चलता, आमी चड भिरांत घेवन घरान बसल्या. इतली जबाबदारी आहा आमच्या भुरग्यांची, आमच्या फॅमिलीची, आमच्या कुटुंबाची. आनी जेन्ना आमी घरान बसून आमी कांयच करिना, कोणाक आपयना, कोणाक जें करूंक जाय तें करिना, तेन्ना आमकां खरेंच देव आमच्या जाग्यावंतलो काडून दुसऱ्याक त्या जाग्यार घालतलो. कित्याक देवान जेन्ना आमकां एक जबाबदारी दिल्या, खरोच आमकां ह्या जबाबदारी वरवीं आमचें काम करूंक. कित्याक एक दीस चोट्टी आसतली आमकां सगल्यांक देवा फुड्यान हाजीर जावचें पडटलें. आनी तेन्ना जेजू जेन्ना आमकां विचारतलो, हांवें तुका ह्या संवसारांत जेन्ना तूं आसलोय, तूं आसली, तुका हांवें कितलें दिलें, कितली जबाबदारी दिली, तुवें खरेंच तुका जबाबदारी त्या कामा वरवीं तुवें जबाबदारी घेवन तुवें तुजें काम केलें? आमी फकत म्हणटा, आमी जेन्ना कोण ह्या संवसारांतलो भायर पडटा, कोण मरण वेता, बरो मनीस आसलो आमी म्हणटा. कित्याक जेन्ना मनीस भायर पडटा आनी मरण वेता, आमी सदांच चिंतता कितें बरें केल्लें तें. पूण खरेंच जें बरें केल्लें तें ताणें जबाबदारी घेवन केल्लें, जें देवान सांगलेलें तें केलें, जें देवान ताका घडोवन दिल्लें तें ताणें करून काबार केलें. आमी फकत
जेन्ना आमी कोण आमचो भायर वता आमी सदां चिंता तो केन्ना आसचो ना बरो मनीस आहलो बरी बायल आहली पूण भाव भयणीनो जेन्ना ह्या संवसारान आमी आसा खरोच आमकां आमची जबाबदारी जी देवान दिल्ली ती आमकां सजमून तें आमचें काम करूंक कित्याक एक दीस आमकां सगल्यांक देवा फुड्यान हाजीर जावचें पडटलें आनी जेन्ना आमी तिचो हाजीर जावन आमच्यान बोट दुसऱ्यांक घालूंक जायना आमच्या घोवाक आमच्या बायलेक आनी आमच्या पाद्रींक आनी आमच्या शेजाऱ्यांक तांकां सगल्यांक फुडें देवा फुडें हाजीर जावपाक आनी तांकां जाप दिवचो पडटलो पूण आमी कितें केलां आमच्या जिवितान खंय आमी जबाबदारी ती घेतल्या आनी तें जें देवान दिल्लें तें आमी घडोवन हाडलां ह्या विशयावर आमी आयज नियाळ करुया देवाचें उतर घेवया ताचेर नियाळ करुया आनी खरेंच जें देवान आमकां सोंपोवन दिलां ही जबाबदारी दिल्या हें काम आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमचें मन घालून आमचें काळीज घालून आमच्या काळजान हें आमी देवाचें काम करुया आमच्या पेल्याक आमचो मोग दिवपाक आमी वावरुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव तुमकां सगल्यांक आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा